नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। देवांचेर आक्षेपार्ह विधान करतल्याचेर जातली खर कारवाय। खंडणीखोर एनजीओंक सोडचे नात, मुख्यमंत्री दोतोर सावंताची शिटकावणी। खण खात्याची नगरगांव 70 चलपी बेकायदेशीर चिऱ्या खणींचेर दाड। सध्याचो उपसरपंच आनी आदल्या सरपंचाचेर गुन्यांव नोंद, यंत्रणा जप्त। तिवे लालाकी बस्तींतल्या 96 बिगर गोंयकारांक अटक। बेकायदेशीरपणान रावताले भाड्याक, कोलवाळ पुलिशेची कारवाय। इंडोको रेमेडीजा उपरांत मडकय आयडीसींतल्या एनक्यूब फार्मा कंपनीचे नोकर भरती मुलाखत वादान। बोवाळा उपरांत रद्द केली नोकर भरती मुलाखत। पणजे मिरामार शारदा फूड ब्रिज धोकादायक स्थितीन। बेगोबेग निकवाळचो म्हूण शाळेचे महापालिकेक पत्र। सीसीपी पळयता जीईसीच्या रिपोर्टाची वाट। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। बोरी अपघातांत एकल्याक मरण। माशेलांत 60 चाकी दुचाकी घेवन पडली व्हाळांत, वेर्णाय अपघात। आता खबरो विस्तारांत। देवा विशीं नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून लोकांच्यो भावना दुखावपी श्रेया धारगळकराचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निशेध केलो। धार्मीक भावना दुखयतल्यांचेर कडक कारवाय करतले, तशेंच खंडणीखोर एनजीओंची वसुलूय बंद करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। श्रेया धारगळकरान कांय दिसा पयलीं शिरगांवच्या लयराय देवीच्या जात्रे विशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी स्टेटमेंट केल्ले। ह्या तिच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून गोंयांतले भक्तगण चाळवल्यात। आता ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय दखल घेतल्या। असल्या प्रकाराचेर सरकार ओगी रावचे ना। कायद्या प्रमाण कारवाय जातली। वैयक्तीक एनजीओ तयार करून पैसे घेवप्यांचेर खर कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। काल श्रेया धारगळकर ह्या मॅटराचेर म्हाका दिसता कुंकळेंतल्या लोकां खातीर कुंकळेंतले जे सगळे महाजन आसात, शांतादुर्गा देवी लयराईचे जे सगळे धोंड आसात हांच्या बद्दलूय त्यांनी अपशब्द वापरलो। सगळ्यात पयली श्रेया धारगळकर आनी अशा पद्दतीचे कोण जे अपशब्द वापरता त्या सगळ्या लोकांचो हांव निशेध करता। एनजीओच्या नांवा सकयल हांच्यांनी ज्या पद्दतीची लोकांक आपूण मदत करता म्हणून लोकां कडल्यान पयशे घेवन अशा पद्दतीचे वेगवेगळी कृत्यां सुरवात केल्ली आसा। हांव पर्टिक्युलर मनीस अशें म्हणना, सरकार हांकां कोणाकूच ओगी रावचो ना। त्या खातीर काल बरी गजाल हांवें इन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान श्रेया धारगळकराक कुंकळेंतल्या मॅटरांनी अरेस्ट केलें, ताका सगळी सॅक्शन्स लायली। ताज्या उपरांत बिचोलेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ताजी केस रजिस्टर्ड करून घेतली, ताका उरलेली सगळी सॅक्शन लायली। ताका 4 जून पर्यंत ज्युडिशियल कस्टडी आयल्या। हातूंतल्यान एक गोंयांत बरी मॅसेज गेली किंवा अननेसेसरी पर्सनल आसतलें, सामाजीक आसतलें, सांस्कृतीक आसतलें किंवा आमच्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक विशयाचेर सोशल माध्यमांतल्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जाय तो उठतालो आनी जाय ते उलयताले। हाका एक रोख लागली। लोकांक समज गेलो की अशा पद्दतीचे उलयत जाल्यार सरकार हाज्या फुडें वगी रावचो ना। आनी हांव परत एकदां सगळ्या जाणांक वैयक्तीक सुद्दां अशा पद्दतीचे सोशल मिडियाचे म्हणजे आज लोकांक मोबायल काडलो काय एक व्हिडिओ काडलो काय टिका केली, सगळ्या हेजेर सुरवात जाल्ली आसा। त्या खातीर वैयक्तीक आसतली, सार्वजनीक आसतली, सांस्कृतीक आसतली, सामाजीक आसतली, ह्या विशयाचेर बेजबाबदारपणांनी वक्तव्य करची न्ही। आनी बेजबाबदारपणान वक्तव्य केली आसत जाल्यार हांचेर कोणीय येवन केसीस रजिस्टर्ड करच्यो। ह्या सगळ्या जाणांक ताचेर केसीस रजिस्टर्ड करून अकॉर्डिंग टू द लॉ ताचेर कायद्यान एक्शन घेतली वयतली। म्हाजें तरी इवन दो म्हणणें आहा की जेन्ना ह्या श्रेया धारगळकरा सारकेले अशा पद्दतीचे वेगवेगळी वक्तव्यां करता ताचेर ज्या पद्दतीची कडक कारवाई जितली जातली तितकी कडक कारवाई सरकार करतलें। सरकार देवी लयराईच्या बाबतींत हांव वैयक्तीक देवी लयराईचोय भक्त, देवी कुंकळकर्णीचोय भक्त। ताच्या खातीर अशा पद्दतीच्या ह्या वक्तव्यां ही सहन केन्नाच करचें ना। आनी हाज्या फुडें खंयच्याय धर्माच्या बाबतींत नॉट ओन्ली द हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे लोक अशा पद्दतीन धर्माच्या मदीं आनी लोकांच्या मदीं तिडो निर्माण करपाचो प्रयत्न करता तो सरकार सहन करचें न्ही। हाज्या फुडें उरलेली जी एनजीओच्या नांवान जी बेश्टी टिका करता
तांच्यांनी बी समज धरून रावचो, तांकांय सरकार उगी रावचें ना अननेसेसरी टिका केली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नगरगाव सत्तरीच्या सुरंगीचे मळ वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी 2 चिऱ्या खणींचेर खाण खात्यान कारवाय केली. बेकायदेशीरपणान चिऱ्या खण चलोवपी सद्याचे नगरगावचे उपसरपंच रामू खरवत आनी सावड्डे पंचायतीचे आदले सरपंच निलेश राणे हांचेर गुन्यांव नोंद केलो. खण चलोवपा खातीर वापरिल्ले ट्रक तशेंच यंत्रणा सयत 10 लाखांचो मुद्देमाल खण खात्यान जप्त केलो. आज खाण खात्यान धडक कारवाई करत धावे सोनाळ हांगासर बेकायदेशीररित्या चलत असलेली चिरे खाणीचे छापो घालून मुद्देमाला सकट जी मशिनरी आसा ती जप्त केलेली आसा. एकूण 10 लाखाची ही मशिनरी आसा ती तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेली आसा आणि ह्या वेळार सावड्डे पंचायतीचो माजी सरपंच निलेश राणे तशेंच नगरगाव पंचायतीचो उपसरपंच रामू खरवत हेंका कारवाई खातीर कारवाई केलेली आसा. ह्या वेळार खाण खात्याक बेकायदेशीर चिरे खाण चलता हेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर तेंच्यांनी आज धडक कारवाई करत घटनास्थळी वचून जे चिरे आसात ते ताब्यात घेतलेले आसा. तशेंच ट्रक तशेंच पावर ट्रेलर आणि इतर सामग्री आसा ती एकूण 10 लाखाची आसा आणि ती सगळी जप्त केलेली आसा. ह्या वेळार वाळपे पुलीस तशेंच खाण खाते फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना साम. राज्यांत रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाडतूच आसा. बिरेस्तारा बोरये टॉपकोला जंक्शना कडेन जाल्ल्या अपघातांत सतीश गावडे ह्या बोरयेच्या दादल्याक मरण आयले. जाल्यार माशेलांत बागायतदारा लागसार चारचाकी आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत रस्त्यावेल्यान चलत येवप्या कारीचो धपको बशिल्ल्यान ताका दुखापत जाली. तशेंच वेर्णा कदंब बस आनी भाजयेच्या टेम्पो मदीं जाल्ल्या अपघातांत बस चालकाक माल लागलो. राज्यात सध्या अपघातांचे प्रमाण वाडतूच आसा. बिरेस्तारा एकूण 4 अपघात जाल्ले. बोरये जाल्ल्या अपघातात सतीश गावडे ह्या बोरयेच्या दादल्याक मरण आयले. सतीश बोरयेच्यान फोंड्या वयतना बोरये अपघात जालो. बोरये टॉपकोला जंक्शना कडेन ओव्हरटेक करतना गाडयेचो धपको बसून सतीश रस्त्यार कोसळ्ळो. थंयच ताका मरण आयलें. आमी फोंडा हांगा आसा जे आउटपोस्ट आसा फोंडा पुलीस स्थानकाचे जे बेतोडा थंय आसा, जो सकाळी मडगांवच्यान ट्रक फोंडाचे दिशेन येतालो आनी तो जो मृत पावला पाणीवाड्यार बोरयेचो सतीश गावडे म्हणून, होय बोरयेंतल्यान आपली फोंडे कामार येतालो. तो डेप्युटी कलेक्टरान कामां आसता, तो आपली कामार येवपा खातीर येतालो आनी दोनी ट्रक जेन्ना भायता खोलान पावले, ट्रक आनी स्कूटर दोगांय एकूच दिशेन येताले तेन्ना तो जेन्ना ओवरटेक करतना ताका सायडीच्यान तो लागलो ट्रक आनी तो पडलो आनी ताका मार लागला. जेन्ना ताका बांबोळे हॉस्पिटलान व्हेला तेन्ना बांबोळे हॉस्पिटलान जेन्ना उपचार करपाक पावले तेन्ना तो मृत घोशीत म्हणून डॉक्टरान सांगलेलें आसा. आनी जो ट्रक जो आसा, जो ट्रक चालक जो आसा सय्यद म्हणून, ताकाय फोंडा पुलिसांनी ताब्यात घेतला आनी ट्रक हाडून आउटपोस्टार दवरिल्ले आसा. दुसरे वटेन माशेलांत एका कारीन पार्क केल्ल्या दुचाकीक धपको दिलो. हातूंत कार चालक आनी दुचाकी चालकूय साल्वार जालो. मात रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एकल्याक कारीचो धपको बशिल्ल्यान ताका दुखापत जाल्याचें कळटा. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला. तुमचं नाव कितें? रोमियो डायस. रोमियो डायस. कितें घडलें सकाळी? हांवें गाडी पार्किंग केल्या हिंगा आनी बागेदारान वयर गेला गेटी भितरूच पावलो. हिंगा आवाज येयला म्हणून परतून रिटर्न येयला पळय जाल्यार हिंगा हो एक्सिडेंट घडला. सो गाडी तुमची? गाडी मोटरसायकल म्हजी. ओके सायकल म्हजी. ओके. धरून भितर गेला. ओके. सो ते गाडयेंतले कोण इंजर्ड जावना? एकलो जाला दिसता म्हाका आनोप सारकें. ओके. नमस्कार. सध्या मी असं माशेलांत सकाळी 9:15 सुमाराक एक अपघात घडला. एक 4 व्हीलर कार जी लेबरांक घेऊन सुर्ला वताली. लेबरांनी कितें सामान जाय म्हटलां म्हणून परत टर्न मारून तो कार चालक पतीदारा कडेन वतालो सामान घेवपाक. सो हांगा एक बागायतदाराच्या मुखार एक स्कूटर पार्क केल्ली आशिल्ली. तो पार्क करून तेवटेन चायेक म्हणून वतालो. तितल्यान तो गाडयेचो नक्की प्रॉब्लम कितें जालो तो खबर ना. गाडयेन ते स्कूटरीक धडक दिली आनी स्कूटरी सकट गाडयेन आशिल्ले फाटल्या व्हाळान पडल्या. गाडयेन लेबर आशिल्ले 4-5 जाण, तांकां कोणाकूच जखम जावना. गाडी चालक आसा तोय सुखरूप आसा आनी एकटो कोण पेडेस्ट्रियन, एकटो कोण मडकयतो, एकटो भुरगो आपल्या आवय सकट मावशेकर वचपाक म्हणून हांगा रावल्लो, सामान घेवपाक वतालो तेवटेन. सो ताका मातसो मार बसला. ताका सद्या बेतके प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत व्हरून थंयच्यान चड उपचारा खातीर ताका बांबोळे धाडल्या अशी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. घडणुकेच्या सुवातेर पुलीस पावले, पंचनामा करप चालू आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हांगा ह्या नाल्या भितर एक पायपलायन आसा. सो अपघात जाल्या उपरांतच्यान म्हणजे आतां 9:15 अपघात घडलेलो. सद्या आतां 11:30-12 जायत येयली. त्या पायपलायनींतल्यान भरघोस अशें उदक व्हांवता. PWDचे कर्मचारी हांगा येयल्ले आसा, पूण तेंचे कडेन तें बंद करप शक्य जावना.
सकाळच्यान हांगा मोठ्या प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. लोकांनी मागणी केल्या जाता इतले बेगीन त्या उदकाचो सोर्स आसा तो बंद करचो म्हणून. वेर्णा बायपास रस्त्यार कदंबा बस आणि भाजयेच्या टेम्पो मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात कदंबाच्या ड्रायव्हराक मार लागलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शारदा मंदिर हायस्कुलात देगीक आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आसा. देखून तो बेगींतल्या बेगीन डिसमेंटल करचो म्हूण सीसीपीक स्कुलान पत्र बरयलां. मात सीसीपी जीईसीची वाट पळयता. पळयात पुराय बातमी. शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन आशिल्लो हो फुटब्रिज पळयात. हो ब्रिज 2012 सालान भुरग्यांक तशेंच पालकांक बरी सोय मेळची आनी येरादारी गजमड्डी जावची न्हय म्हूण बांदिल्लो. मात ताचो आयज मेरेन कांयच उपेग जालो ना. तो मातसो चड उंचायेर आशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक जड बॅगां घेवन ताचेर चलप परवडलें ना आनी पालकांक खंय स्कुला कडेन वचपाक लॉंग कट पडटालो. देखून खंय पालकूय ताचो वापर करिनाशिल्ले. आतां तर ताचे दिवे एक एक करून पडपाक लागला. हो फुटब्रिज आमच्या भुरग्यांक धरून तांच्या पालकांकूय धोकादायक जाल्लो आसा. देखून आमी सीसीपीक हो पूल ताबडतोब डिसमेंटल करचो म्हूण पत्र बरयलां अशें शारदा मंदिर स्कुलाची सेक्युरिटी मॅनेजर रिटा एस्ट्रोसियो हिणें सांगलें. Then since I am seeing this bridge and it is not used by our students at all. It is not used because it is very steep, it is very dangerous and it cannot be used along with the bags and everything. They cannot climb and ascend at the same time. So it is not used. But when you go to see, after the years, there is so much corrosion on the bridge and there are ample plates on the footbridge which are missing. So even if a person passes, he can just pass through that hole and fall on the road. It is not even on the footpath. He can fall on the road and if, God forbid, if a car passes by, he can just be under the wheels. It so happened that there were lamps also which were hanging from the bridge. Around last year, one lamp fell during the night as per my securities, and after another few days another lamp fell in the daytime, during the daytime at around 11:15 when one of our parent was crossing the road and it just missed the parent, it just missed it. So they immediately informed us and we got those, we consulted electricity, we consulted the mayor also and they removed it. They sent the vehicle and 7 lamps were removed. 4 on one side and 3 on the other side. All 4 lamps were removed. However, now after the mishap that has happened in Mumbai, it is very, very dangerous because if such a thing happens here, it is going to be a loss for innocent lives. And we, as we are close by to the seaside, it is very much corroded. And if at all there is a cyclone or a tsunami or anything, will be affected. This bridge will be the first thing to be affected, and we might lose innocent lives. That is the reason we have written a letter to the CCP, the mayor, the commissioner, and we are just waiting for them to do something about this before any mishap happens. हो फुटब्रिज धोकादायक आसा काय ना हाचो तपासणी करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण आमी वर्स जाले जीईसी पत्र केला. मात जीईसी काना मनार घेना. जो मेरेन जीईसी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिना तो मेरेन आमी हो फुटब्रिज डिसमेंटल करूंक शकना म्हूण सीसीपीचो कमिशनर क्लेन मादेराव उलयलो. आमी ताका केन्ना ऑगस्टान लेटर काडलेली, एक जीईसी लेटर बरयल्ली की ताची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मातशें टेस्ट करची म्हणून. पण कांय रिस्पॉन्स येवंक ना आमकां. मागीर आमी परत एक रिमांयडर धाडलो आसा. पूण म्हाका जी म्हायती आहा अजून कांय रिप्लाय येवंक ना जीईसी कडसून. सो आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड द इंजिनियर तांचे कडेन फॉलो अप करचो म्हणून एक सेकंड रिमांयडर धाडून दिता हांव तांकां. इफ आय हॅव टू डिमॉलिश समथींग देन आय हॅव टू टेक अ रिपोर्ट that the structure is unsafe. So that is the competent body, Goa Engineering College. So we have requested them. We'll follow up with them. फाटल्या म्हयन्याक आमी ह्या ब्रिजाचेर व्हिडिओ केल्लो आनी तो कितलो डेंजरस आसा हें आमी दाखयल्लें. आयज परिस्थिती कांयच चेंज जावना आनी कांयच कोणाकूच फरक पडना अशें दिसता. फायनली शारदा मंदिर स्कूल जे हांगा लागीं आसा तांणी सीसीपीक आतां पत्र बरयलां पयर की जाता तितलो बेगीन हो ब्रिज काडून व्हरचो उडोवचो हांचो, कारण तो डेंजर आसा लोकां खातीर. आनी फाल्यां हो ब्रिज सामको ऑलमोस्ट ऑन द बिचार आसा. सायक्लोन आयलो, कितें तर जालें, वादळ आयलें जाल्यार हो सगळ्यांत पयलीं हो ब्रिज बनपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक.
वाळपय वाठारांत आडवेळ्या पावसाक लागून गांवठी मिरसांगेच्या उत्पादनाक बरोच फटको बसला. हवामानात बदल जाल्ल्यान मिरची उत्पादन करपी शेतकार संकश्टांत सांपडल्यात. दमट हवामान तशेंच अचकीत पावस पडिल्ल्यान मिरसांगेचें पीक कुसपाक लागला. पावसाळी हवामानाक लागून पिकिल्ल्यो मिरसांगो सुकोवपाक मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जालां. सत्तरी तालुक्यातल्या वाळपय वाठारांत फाटल्या कांय दिसां सावन आडवेळ्या पावसाक लागून मिरसांगेचें उत्पादन करपी शेतकारांक फटको बसला. बदलत्या हवामानाक लागून मिरसांगेच्या उत्पादनाचेर हावळ आयल्या. अचकीत पावस पडिल्ल्यान पिकिल्ल्यो मिरसांगो काळ्यो पडून कुसपाक लागल्यात. दमट हवामान आनी अकस्मात येवपी पावसाक लागून मिरसांग कशी सुकोवची असो प्रस्न शेतकारांक पडला. अंदू वर्सा पीक समाधानकारक आसा. सध्या गांवठी मिरसांगेक बरीच मागणी आसा. 400 ते 500 रुपया किल ह्या दरान मिरसांग विकपाक लागल्या. मात पावस असोच पडत रावलो जाल्यार उरिल्ल्या मिरसांगाचे लुकसाण जातले असो भंय शेतकारांक पडला. जी काय उन्हाळी मिरची जी झालेली आहे त्याचं जे उत्पादन चालू झालेलं आहे, पण या अवकाळी पावसामुळं त्या उत्पादनाला फटका बसलेला आहे. कारण का मिरच्या पिकत आलेले मिरच्या हातातोंडाशी आलेलं पीक हे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे आणि पिकलेल्या मिरच्या यांना कुजण्याचं प्रमाण जास्त झालेलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठा फटका बसणार आहे. आमच्या सत्तरी तालुक्यात चडांत चड मिरची हे पीक पोरसो म्हणून करतात, तेतून हे पीक घेतले वयता. तर ह्या वर्सा मिरची जे पीक आसा हे बरें पीक येयल्लें आसा, पण जो प्री मान्सून जो आयल्लो आसा, जो पावस जो सिजनाच्या पयलीं जो आयल्लो आसा, सो तेजो फटको ह्या मिरचीचेर बसोंक शकता. कारण आतां जे हार्वेस्टिंग जे आसा, तोड जी आसा किंवा पिकलेली जी मिरची आसा ती झाडाचेर खुबशी उरलेली आसा आणि हो अवकाळी पावस जर त्या मिरचीचेर पडलो जायत आणि दिसभर ह्युमिडिटी जर चड वाडली जायत जाल्यार ताका बुरशी लागपाची शक्यता आसा. आणि बुरशी लागली जाल्यार जी पीक आसा किंवा मिरच्यो ज्यो आसा तेजें नुकसान जावंक शकता आणि तेजो जो लॉसच आसा किंवा फटको जो आसा तो शेतकऱ्यांक बसोंक शकता. आता तुम्ही पळयतात की फाटल्या वर्सा मिरचीचें प्रोडक्शन जें आसलें ती फ्युजेरियम विल्ड येयल्या कारणान फाटल्या वर्षीचे जे मिरची आसले ते खूप कमी प्रमाणात तेजें प्रोडक्शन जाल्लें. आणि ह्या वर्साचे जे मिरची आसा ती बऱ्यापैकी प्रोडक्शन जाल्लें आसात. पण हो अवकाळी जर पावस पडोंक नासलो किंवा हो पावस पडोन आतां जरी थांबलो आसलो जाल्यार ही मिरची कुसपाचे जे प्रादुर्भाव जो जाता, कुसता मिरची, पिकलेली मिरची कुसता किंवा ओली मिरची आसा ती सुकोवपाक किंवा पिकपाक उशीर जाता. कारणाक लागून थोडीशी मिरची जी आसा किंवा प्रोडक्शन आसा हेतून खुबसो घट जातलो असो दिसून येता. सध्या आमी मिरचीच्या बागेत आसा आणि आमकां खबर आसतली की गेले कांय दीस जाले पावस ह्यो पडपाक लागलेलो आसा आणि ह्या अवकाळी पावसा खातीर जी मिरची लागवड आसा आणि उत्पादन आसा तेजेर मोठो फटको बसलेलो आसा. आतां ह्यो जो काळ आसलो तो मिरची सुकोवपाचो आसलेलो आणि ह्या सुकोवपाच्या टायमार गेले कांय दीस पावस पडटा आणि ह्या पावसा खातीर जी मिरची आहा ती सद्या कुसपाक लागलेली आसा. आमी पळोवंक शकता की झाडाचेरच मिरची आसा आणि ह्या झाडाचेर मिरची काळी जावपाक लागलेली आसा आणि कुसपाक लागलेली आसा. ताका उदक लागता ताका लागून ही कुसता. मेन म्हणटा ते मिरची काडली जाल्यार ताका सुकोवपाक जाय बरी, पूण गेले कांय दीस सारको वतच पडना आणि सकाळच्या टायमार वत पडले जाल्यार सांजे टायमार पावस पडटा. आणि आतां सद्या 2-3 दीस जाले ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान मिरची सुकत घालपाक सुद्दां खूब अडथळो निर्माण जालेलो आसा. ताका लागून शेतकारी वर्ग आसा ते खूब चिंतेत जालेले आसा. ही जी गांवठी मिरची आहा ताका बाजारपेठेन खूब मागणी आसा आणि दर सुद्दां तेजो बरोच आसा. गेले 2-6 म्हयने जाले हे मिरची खातीर तेंच्यांनी राबून उत्पादन घेतलेलें. मात जे उत्पादन घेवपाच्या टायमार आनी पयशे आर्थीक फायदो जावपाच्या टायमारच हे पावसा खातीर तांकां बरेंच लुकसाण जावपाक लागलेलें आसा. मिरची काळी जाल्यार बाजारान लोक घेयना आणि ही मिरची आसा ताका गांवठी म्हणटकूच ताका खूब मागणी आसता आणि सद्या तेजे 300 ते 400 रुपया तेजी रेट आसा. गेल्या वर्सा आमकां खबर आसतलें उत्पादन कमी जाल्लें आणि ताका लागून मिरचीचो दर आसलो तो एकूण 1000 ते 800 रुपया किलो आसलेले. मात ह्या वर्सा उत्पादन बरें जालां आणि ताका लागून दर सुद्दां एक सर्वसामान्य मनशाक परवडणारो आसा आणि 600 ते 400 रुपया पर्यंत सद्या मिरचीचे दर चालू आसा. ताका लागून आतां हे जे कांय दीस उरला त्या टायमार जर पावस असोच पडलो जाल्यार उरले सरिल्ली जी मिरची आसा ती खूब लुकसाणीन वयतली आणि शेतकारांक हेजो खूब फटको बसूंक शकता. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.
वेर्णाच्या इंडोको रेमेडीज कंपनी उपरांत मडकयच्या एनकप एथिकल कंपनीन नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरिल्ल्यो. हाचेर गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खर तिडक उक्तायली. दिसभर चलपी ह्या बोवाळाक लागून निमणे एनकप एथिकल कंपनीन 26 तारखेक दवरिल्ली नोकर भरती मुलाखत रद्द केली. वेर्णाच्या इंडिगो रेमेडीज हे फार्मा कंपनीन महाराष्ट्रात नोकर भरते खातीर मुलाखती आयोजित केल्ल्यो. ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. गोंयच्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी हाचेर खर तिडक उक्तायतना सरकाराचेर टिका केल्ली. हे प्रकरण शांत जाता थंयच आसा. आतां मडकयच्या इनक्यूब इथेनिकल फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरिल्ल्यो. ह्या प्रकाराचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खर तिडक उक्तायली. आपले स्टेटीन ह्या स्टेटीन आसतना भायल्या लोकांक मेळप आनी तांकां थंय एडवर्टिजमेंट घालप आनी थंयच्यान तांकां बिंदास हाडप हें धाडस कशें जाता. आयदर सरकारा बरोबर ते भितर आसात आनी ते तांकां CSR फंड दितात आनी CSR फंड आतां खंय मोडप तें बी ते डिसायड करतात. सो हातूंत कितें तरी तांचे तालमेल आसा. ना जाल्यार देर इज लॅक ऑफ पॉलिसी. So after I am coming to my main demand. My demand is that there should be a policy created to protect job opportunities that Goans deserve. Government कसलोच मेकॅनिझम ना कितले गोंयकार ह्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीन काम करता हें चॅक करपाक. हांवें जेन्ना असेंब्लीन प्रश्न घाला ताणें म्हाका सांगलां तांचे कडेन कसलोच ट्रॅकिंग सिस्टम मेकॅनिझम तांचे कडेन कसलोच ना. आणि सरकार हांव असेंब्लीन तुका सांगिता गेले 6 वर्सां जाली हांव डिमांड करता आनी सरकार इज नॉट पेइंग हीड टू दीस. आतां इंडस्ट्रीक आज हांवें एक म्हाका केस मेळ्ळी, काल मेळ्ळी, आज एक मेळ्ळी. आज हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो आतांच. तो म्हणटा म्हाका सांग मरे आपण एक्शन करा. आतां कितें न्ही हांवें सोदपाची केस मुखेलमंत्र्याक सांगपाची, मुखेलमंत्र्याच्या इंटरव्हेन्शनान ते काम बंद करप. वेर इज द पॉलिसी. अरे पॉलिसी खंय आहा. गोंयच्या लोकांकडच्यान मतां मागले म्हणजे तुम्ही तांचे कडेन मागूं ना. वचून गोंयसर मागपाची मतां, पुण्याक वचून मागपाची मतां. गोंयकारां कडच्यान मतां घेतल्या निवडून तुमी आयल्या गोंयकारांचे घुसतात आनी नोकऱ्यो लागून दितात. सो पॉलिसी अशी नासतना आनी असो जर फ्री रन तुमी अलाव केलो जाल्यार मागीर आमी आमचे भशेन हे मॅनेजमेंटाक कितें तें करचें पडटलें. आनी ताचे खातीर फकत गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसता. This is my clear warning to the government and to these managements. फाल्यां सगळे गोंयकार जर उबे रावले आनी तांकां मॅनेजमेंटाकूच टार्गेट करून घालले बिकॉज यू आर पेइंग नो हीड टू अवर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स, देन वी विल हॅव टू डू व्हॉट वी हॅव टू डू. दिसभर चलपी ह्या बोवाळाक लागून निमणे मडकयच्या इनक्यूब इथेनिकल फार्मा कंपनीन पुण्या 26 तारखेक दवरिल्ली नोकर भरती मुलाखत रद्द केल्या. तशें पत्र कंपनीन मुख्यमंत्र्याक बरयला. काल इंडिगो रेमेडीज ह्या कंपनीन महाराष्ट्रात मुलाखती खातीर एक एडवर्टिजमेंट काडलेली. तेचेर काल व्हडलो बोवाळ जाल्लो. विरोधकांनी सरकाराचेर भरपूर टिका केली, सरकाराक उजरोवन काडलेलो. आनी हे सगळे जाल्या उपरांत काल सांजे इंडिगो रेमेडीज यांनी आपली जायरात जी आसा इंटरव्यू खातीर ती फाटसून घेतली, ती कॅन्सल केली. त्यो इंटरव्यूज कॅन्सल केल्ले. पूण आयज परत एकदा एथिकल्स फार्मा कंपनी जी आसा त्या एनक्लब एथिकल्स ह्या फार्मा कंपनीन पुणे हांगासर इंटरव्यू खातीर एडवर्टिजमेंट घातली आनी परत एकदा हो विशय फुडें येयलो. आनी हेचेर गोवा फॉरवर्डचे मुखेली जे आसा विजय सरदेसाय हांच्यांनी परत एकदा सरकाराक उजरोवन काडलो. तेंचें अशें म्हणणें आसा की एक पॉलिसी करची की गोंयांत ज्यो कंपनीज आसा तितून जर वेकन्सीज आसात जाल्यार पयलो प्रिफरन्स हो गोंयकारांक दिवचो, गोंयकार त्या तरणाट्यांक दिवचो आनी गोंयकारांक नोकरी अवेलेबल करून दिवची अशी पॉलिसी एक करची सरकारान अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी तांणी बऱ्यापैकी हेचेर आयज उजवाड घातलो ह्या अशा प्रकरणांचेर. आनी आयज आत्तां अशी अपडेट येता की एनक्लब एथिकल जी फार्मा कंपनी आसा त्यांनी सुद्धा आपली जी जायरात जी आसा ती फाटसून घेतली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
तियेच्या लालाकी बस्ती वाठारांत बेरेस्तारा सकाळी कोलवाळ पुलिशेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेंत बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 96 बिगर गोंयकारांक पुलिसांनी अटक केली। संबंधीत दनयान टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली। आनी सध्या क्रायमाचो जो आंकडो आसा हो वाडत चल्लेलो आसा। आमी पळयता की मैऱ्या थिवी ह्या वाठारांत एका दिसान 2 चोरयो जालेल्यो समोर येयल्ल्यो आसा। त्याच संदर्भात कोलवाळ PI विजय राणे आनी तांच्या पुराय टिमीन आयज सकाळी 6 वरांचेर एका थिवी आनी कोलवाळे वाठारांत आशिल्ली एक बस्ती जी लालाकी बस्ती म्हणून फामाद अशी आसा, त्या बस्तीत एक स्पेशल सरप्राइज टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह घडोवन हाडिल्लो आसा। ह्या बस्तीत इल्लीगल जे मायग्रंट्स रावताले टोटल 96 जाणांक ह्या बस्तीन जेंची डॉक्युमेंट आधार कार्ड तशेंच पॅन कार्ड आनी जेंचे C फॉर्म भरिल्ले ना ह्या टोटल 96 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। आनी आयज सांजेच्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ह्या सगळ्यांका प्रोड्यूस करून तांकां 41 सेक्शन लागू केल्ले आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती। हर घर जल येवजण घराघरांत पावोवपी गोंय हे पयले राज्य अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सावंत सरकाराची तोखणाय केल्ली खरी, पूण उदका खातीर काणकोणच्या लोकांचे हाल पळयले जाल्यार ही येवजण खऱ्यांनीच यशस्वी जाल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना। पळयात पुराय बातमी। काणकोणच्या गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर त्रास सोंसचे पडटात। सरकाराच्या हर घर जल येवजणेन लोकांक मेळ्ळे ते फकत नळ, पूण उदकाचें कितें? नळ आसात पूण भितरल्यान उदका बदला येता ते फकत वारें। उदका खातीर अजूनय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। हो पळयात गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांतलो जाणटेलो। फाटल्या कितल्याशाच वर्सांत 2 किलोमीटर चलत वचून खानार कोळसुली मारून उदक हाडले बगर ताची तान भागना। गांवांत उदकाची सोय ना। उदका खातीर 2 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या झरीत चलत वचचें पडटा। सबका साथ सबका विकास असो नारो दिवपी भाजपा सरकाराक घडये काणकोणांतल्या गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांतल्या लोकांची साथ दिनशी दिसना काय कितें? काणकोणांतल्या गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांतल्या लोकांचे उदका खातीर सुरू आशिल्ले हाल पळयले जाल्यार अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सरकार खरें आसा काय कितें असोय प्रश्न उप्रासले बगर रावना। उदक खंयच्यान घेवन येता आतां कितले पयस साकून घेवन येता? आतां 1 किलो 2 किलोमीटर सुमार आहा ते तुमगेले। अच्छा मात जरी उदक भरपूर येता, चड येता? इल्लें येता थोडें अशें। मागीर हे तुमी सदां त्रास अशें पडटा तुमकां आतां? ना पाव हे शिगमो हाडले येता शिगम्या समजा वाटेच्यान सुकलें सुकलें। आतां कितले वर्सांचे आतां अशें उदक हाडटा? कितले वर्सां जालें तुका आतां? आतां हो परत चडाव तूं चडोवन घेवन येता उदक आतां? हाडटा हांव रे पांयान म्हज्यान चलना मात घाल्यार उरता हांव। मागीर तुमकां गव्हर्मेंट तुमकां कांय ना, तुमकां उदक अजून घरा कडेन पावयलें ना अजून? गव्हर्मेंट सोडटा मागीर एक दीस म्हटल्यार सोडटा। मागीर तें उदक तुमकां पावत ना? हे सगळें झरी उदक तुमकां सकलच्यान येयल्लें कट्ट्यान भरून हाडपा पडटा? झरी पडटा आयल्या पायप लावन तुमी हें केलां? बुनाडो। हां बरें बरें। त्या पायपांनी सोडल्या बेल बून घेता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।